केल ते पावटी जेन्ना म्हाका काँग्रेस टिकेट दिल्ली 139 वोट्सान हांव डिफीट जालो. परत लुईझीन फालेरान म्हाका तिकेट दिवं ना. बाबू तिकेट विकली आनी बाबून ती पयशान घेतली. तेन्ना बाबू जेन्ना BJP गेलो ही तिकेट आतां उक्ती जाली. आय थॉट आय वूड गेट इट. अकस्मात एक एल्टन डिकॉस्टा म्हणून भितर सरता. जेन्ना तेजो भाव आनी फामील BJPन आसले आनी म्हाका दिसता अजून तेजो भाव आसा, हो भितर सरता आनी ही इज प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एज ए कॅन्डिडेट ऑफ द काँग्रेस. आनी पयर तो म्हणटा 100% आय एम गोइंग टू विन इट एंड आय एम गोइंग टू गेट इट. दॅट मीन्स again the Congress tickets are for sale. I am going to contest this election and I will see that Elton is in the third place. This is my challenge. Parties are approaching me. They have reproached me and I will take a decision after consulting my workers within a period of 8 days. तुम्ही जर काँग्रेसीन तिकेट दिवं ना जाल्यार आपाच्या पार्टीचेर इलेक्शन लडोवंक शकता. आप इज ए ग्रोइंग पार्टी. कांग्रेस तो बुढ़ी हो गई.